नमस्कार. आज आमच्या वांगडा राजमाचेन एक नवो बुमनिस्ट आसा जेका सगळे वळखता गोंयान ऑलमोस्ट. वळखना असो कोणूच ना अशें म्हटलें जाल्यार ती अतिताय जावची ना. ह्या मनशाची मामी म्हळ्यार आवय ती इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून तेच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन रावली आनी तिका जैत फावो जालें. आनी जैत फावो जाल्या उपरांत ती डेप्युटी स्पीकर सुद्दां जाली. आतां तुमी जे कोण राजकारणान आहा तांकां कळ्ळां आसतलें हांव कोणा विशीं उलयता पळय तें. ती डेप्युटी स्पीकर जाली, ती मिनिस्टरूय जाली आनी मागीर तिणें काँग्रेसीन एंट्री मारली. आतां घडये तेकाच लागून जावं आज जो आमचो पावणो आसा तो पावणो तोय सोशल वर्क करता 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 आसतनाच अचानक ताका दिसलें की आपणें पॉलिटिक्सान येवचें आनी तो पॉलिटिक्सान ताणें एंट्री केली आनी ताणें मात डायरेक्ट एंट्री केली इंडियन नॅशनल काँग्रेसीन. मामी म्हटल्यार विक्टोरिया फर्नांडीस हिजो हो पूत रुदोल्फ फर्नांडीस जो आयज आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडियोन आसा. आयज आमी भासाभास करतले. रुदोल्फान काँग्रेसीन एंट्री केल्या आनी सोशल वर्कांतल्यान तो आतां पॉलिटिक्सान येयला. तर रुदोल्फ बाब म्हाका एकूच सांग, तुवें एंट्री केली पॉलिटिक्सान पण काँग्रेसीनूच कित्याक गेलो तूं? पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां देव बरी साथ दिवं. तुमी जाणा मामी फर्स्ट टायम जेन्ना पळय इंडिपेंडंट जिखून येयल्या तेन्ना काँग्रेसीक 3 MLA जाय आसले गव्हर्मेंट फॉर्म करपाक. त्या टायमार वास्कोचो मानू आसलो आनी मानियल आसलो हिंगचो मडगांवचो आनी मामी. तेन्ना तेणी अनकंडिशनल ती काँग्रेसीक गेल्ली आनी मामी सदांच काँग्रेस. आनी तुवें पळयलां मामीच्या लायफान सदांच ती काँग्रेसूच आसली. आनी काँग्रेसीन रावन आमी पळयलां की तेंचे सेक्युलर पार्टी आनी तेंकां जात कात भेदभाव कांय लागना आनी तेंचे चिंतप आनी आमचें चिंतप मोरलेस म्हणजे बरें वयता. आनी आमकां दिसता आनी तुमी दुसरें पळयलां आयज काल कितें घडलां तें. ही आतां BJP गव्हर्मेंटान तुमी आयकलां वयता थिंगासर लोकांचे बोबो पडल्या. आतां फाटल्या दिसांनी तुमी जाणा पळय ते कोविडाकूच लागून आतां तेणी पळय आतां हेजे प्रायवेट हॉस्पिटलाची बिलां पळय कितलीं वाडयल्या. 24,000 म्हणटा ते वीथ व्हेंटिलेटर. एक सादो कॉमन मॅन कशें फारीक करूंक शकता इतले पयशे? आनी तूं जेन्ना एडमीट जालो व्हडल्या दुयेंसाक तूं काय एक 2 दिसांनी घरा वचूंक शकना. तुका एक 15 दीस तर लागता न्ही म्हणे. लाखांनी बिलां खंयचे फारीक करतले? हेणी गोवोरमेंटान मातशें चिंतूंक जाय. एटलिस्ट तुमची हॉस्पिटलां तर पावना जाल्यार एटलिस्ट प्रायवेट हॉस्पिटलां आतां कितलींच आहा ती तुमी घेया, गव्हर्मेंट घेया आनी लोकांक फ्री दिया ट्रिटमेंट न्हू. आतां इतले पयशे मोडटा ते ब्रीज बांदता, रेल्वे बांदता. आतां कोलाक लागून पळय कोल एक प्रायवेट कंपनीक लागून ते आतां आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे घालता. चिंतिना ते. तुमी ते करचे पडचे हॉस्पिटलान. सद्याक आतां गोंयान लोक मरता. तुमी पळयलां कितलेच आतां आमकां आयकूं येता कितलेच लोक आमचे मदले कितलेच जाण मेलेल्या. एटलिस्ट म्हाजे फ्रेंड जावं म्हाजे वळखीचे एटलिस्ट 15 जाण तरी मेल्या ह्या दिसांनी. दूख दिसता न्हू पळोवन. आनी असलें घडोवंक उपकारना. एटलिस्ट हेका प्रायोरिटी दिवंक जाय. तुमचे ते रेल्वे आनी ते कोलाचे मातशे तुमी ब्रीज बांदता ते फुडें व्हरा आनी एक कोल बाय हिंगा गोंयान हाडप सारकें न्हू. आतां रुदोल्फ पळय आं कित्याक म्हणटा तुका आतां तूं भितर सरलो पॉलिटिक्सान आनी ह्यो तुवें कांय गोश्टी ऑब्जर्व केल्या. तुका दिसलो की आतांच्या सरकाराचें हें चुकता हांगासर की ह्या कोविडाच्या बाबतींत खुबशें चुकता. हें तुवें उलोवनूय दाखयलें. आतां आमी अशें म्हणया की तूं जेन्ना भितर सरला पॉलिटिक्सान तूं अशे पार्टीन गेला जे पार्टीचे पुराय हिंदुस्थानान इंडियेक जी पार्टी सामकी डिफीट जाल्या लागीं डिफीट जाल्या सारकी आनी गोंयान सुद्दां ती पार्टी लागीं एक्सटिंक्ट जावपाच्या हेजेर आसा. अशें आसतनाय तुका कित्याक दिसलें की काँग्रेसीन भितर सरचो? हो तुका सेकंड टायम परतो विचारता हांव. कित्याक काँग्रेस लागीं गोंयान काबार जाल्ल्या भंय आसा. कितें आहा न्हू पळय एक पार्टी आतां मातशी वीक जाली म्हणून तुवें चिंतूंक जायना की ही पार्टी काबार जाली म्हणून. पार्टी तुका केन्नाच काबार जायना. आनी काँग्रेस पार्टीची पावलां तुमी जाणा तें वडाचें झाड कशें ती केन्नाच तुका काबार जावपाची ना. आनी काँग्रेसीचे ह्या फुडें म्हाका विजन दिसता फुडें बरें जातलें म्हणून. आनी कित्याक ह्या आतां सद्याक आतां आमचो बाब दिगंबर आहा, मागीर आमचो बाब गिरीश प्रेजिडेंट आहा, प्लस आमचो सार्दीन आहा आमचो, मागीर तशेंच आमचे लुईस दीन आनी बरे बरे मनीस आहा पार्टयेन.
आनी म्हाका दिसता हे पार्टयेन हे मनीस कितें फुडें बरें करतले म्हणून आनी गोंयान आमचो गोवोरमेंट फॉर्म जातलो फुडल्या हेका. आतां मामीन जी कामां हातान घेतलेली तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ती सगळीं कामां पुराय जावंक ना. बरींच जी कामां हातीन घेतली ती कामां थोडी अर्दीच जाल्ली अशें आनी अर्दीच ती उरल्या. कित्याक पयशे ना म्हणून जावं हे कदाचित आतां आतां ही जी कामां मामीची उरल्या ती कामां तूं तुज्या हातान घेतलो आतां फुडें. ती घेवंकूच जाय न्हू, ती मामीची ड्रीम आहली आनी ही कामां मामीन लोकांक विचारून केल्ली की मामीन आपणाची ओन करूंक ना. हिंगा खुबशीं कामां जी मामीन केलेली ती आमच्या जाणट्या लोकांक बाराबर घेवन आतां एक आमचें एक बऱ्यांतलें बरें एक बोंडोचें तोय आहा. एक एग्जाम्पल दिता तुका हांव. हे तोय इतल्या बरें गोंयान न्हू, हे येदें व्हडलें तोय ना, हे सेकंड आहा गोंयान. सांताक्रूज आहा वयर दोंगरार आसा पळय बोंडोचें तोय म्हणून आहा हय कळ्ळें न्हू. आनी हे तोय न्हू युटिलायज करपाक आमचे शेतां रोवपाक जावं भाजी रोवपाक 12 म्हयने लोक आमचे हे शेतां रोवपाचे. आनी अशें आमी थिंगासर एक आमीन टेंडर पास केलोलो आसा तशेंच घोट करपाक. मात थोड्या मिनिस्टरांनी थोडे ओपोज आहले आमचेर आनी तर लोकांक खबर आहा कोणें ओपोजिशन कोणें ओपोज केल्या पळय ती. तेणी लोकांक रॉंग सांगलें की थिंगा टांकी बांदता आनी कितें लोकांक मिसगायड केलें. कित्याक म्हाकाय थोड्या लोकांक सांगपाचें आहा की आसा तशेंच आमी तें घोट करपाक केलेलें. रुदल बाब पूण एक गजाल तुजें हांव लक्षांत हाडून दिवंक सोदतां. हांव कांय वर्सां पयलीं बोंडवळच्या तळ्या कडेन गेलो. तेका ती सारकी डॅमशी बांदलेली आसा पळय, एक सारकी फातराची मातयेच्या फातराची डॅम आसा, सिमेंट वापरिनासतना आनी ताच्या पयलाडी तें तळें आसा व्हडलें. हांव मदें गेलो एकदां असोच आनी वयर वचून पळय जाल्यार इल्लेंय उदक नासलें भितर आनी थंय घरां म्हाका थोडीं घरां खोपटे कशे बांदलेले दिसले म्हाका भितर. त्यो आतां जाल्या थिंगा, त्या टायमार आमच्या टायमार त्यो नासल्यो. ते कितें आहलें न्हू, ते लोकांक आमकां थोड्यांक मातशें समजूंक जाय कशें कितें तें थोड्यांक मिसगायड केल्लें आहा. बोडोचें तोय आमचें जें आहा उदकाचे वाटेच्यान फातर मांडलेले आहा. ते फातर कित्याक मांडल्या, थिंगा झाडां जायना जावपाक, ते फातर मांडलेले. त्या फातरांच्या वयल्यान आमचो एक 1.5 फूट सुमार एक बेतो येवपाचो आहलो आनी उदकान भितर 4.5 मिटर विथ मेटल रॉड्स वा घालून, कित्याक उदीक न्हू सिपेज जाताली, तेजो रिपोर्ट आहा ते सिपेज जावन केन्नाय मोडोंक शकता म्हणून. आनी थिंगासर 4.5 मिटर थिंगासर तो एक वॉल आसपाची पोंदाक. आनी हे सायडीच्यान जे फातर पळय दर्याचे सायडीक आहा तसलेच फातर भायले सायडीक आसपाचे, भायले सायडीक. आनी थिंगासर वयर एक पॅरटपीट आसपाचो लोकांक चलपाक, प्लस थिंगा एक व्हील आसपाची जाय तितलें उदीक सोडपाक. आनी आतां तूं थिंगा वचून पळयशी जाल्यार भायले वाटेन न्हू ऑलरेडी एक पार्ट आमी कंप्लीट केलेलो आहा. आमी एक थिंगासर वॉल बांदलेली आहा, कॉन्क्रीट वॉल. ते उदीक सारकें शेतांनी वचपाक केन्नाय तूं वचत जाल्यार तुका पळोवंक मेळटलें. आनी ती गाडी अशी इतल्या बऱ्याक पडपाची कित्याक आमच्या जाणट्यांनी हें केलेलें न्हू, हें सगल्यांनी चिंतून केलेलें. आनी हें ट्रेडिशन आमकां पत्ते हाडपाचें आहा. आनी हांव म्हाजें जाता तितलें ट्राय करतलो, जाता तितलीं शेतां भाजी लोकांक ते म्हाजे मनान चड आहा आमच्या लोकांक तितून घालपाक. हितून आमच्या भाजी शेतां रोया, कित्याक पयलीं सद्या पळय तुका ओन गोंयचें जेवण मेवलें आनी असलें पॅन्डेमीक येवप म्हणजे तूं जाणा फाटल्या दिसांनी कशे त्रास जाले. एटलिस्ट अशें तर आतां भाजी तांदूळ घरान आसत ओन तुज्या जाल्यार प्रॉब्लम ना, भायल्यो वस्तू हाडपाची गरज आसची ना. ताका लागून आमी लोक आतां सेल्फ सफिशंट जावंक जाय आतां ह्या टायमार. आनी हे म्हाजी प्रायोरिटी आसतली हें करपाक. हां एक्झॅक्टली तेंच तुका विचारतलो हांव. म्हणजे फुडलें क्वेश्चन तुका आसलें की इन पॉलिटिक्स तुवें आतां एंट्री केल्या उपरांत तूं जेन्ना कामाक लागतलो तेन्ना तुजी प्रायोरिटीज कितें आसतल्यो. आतां तुज्या म्हणण्या प्रमाणे तुवें सांगलें कितें की तूं शेतकामत्या खातीर वावुरतलो, हें बोंडवळचें तळें जें आहा त्या तळ्या खातीर तेच्या फाटल्यान. आनी हेच्या पलीकडे आतां एक व्हडलें काम म्हणल्यार कितें आसा सांग पळोवया. गोंयान आमच्या आमी म्हणटा खूब शिकलेले आसा, शिकलेले लोक आसा, पूण एम्प्लॉयमेंट हें भुरग्यांक खूब जाणांक ना. आनी सरकार प्रॉमीस करता पूण सरकार कडे तें दिवपाक जायना. पळय दिवपाक जायना न्हू, दिवपाक जाता, मात तेणी एफर्ट्स घालूंक जाय. हिंगा कितें जाता, हिंगा जेन्ना कोण तूं हांव सगळे एमएलएचें म्हणना आनी मिनिस्टराचें म्हणना, थोडे पळय अशें आसता न्हू की एक पाट ते जिखोन येयले न्हू ते हिसोत्ता की बाबा लोकांनी आमकां निवडून हाडल्या आनी लोकांक लागून आमी ते कोदेलीर बसल्या म्हणून. हे लोक तुका हिसोत्ता आनी तसले मनीस आसत जाल्यार न्हू असलें घडोवंक पावता. कित्याक तुवें जेन्ना तूं ते कोदेलीर बसता तेन्ना तुवें गांवच्या लोकांचें चिंतूंक जाय, भुरग्यांचें चिंतूंक जाय, जॉब भुरग्यांक मेळोंक जाय. जॉब करूंक जायना न्हू, जॉब करपाक खूब जाता. भरपूर खुबशे इंडस्ट्री आहा, बऱ्यो बऱ्यो इंडस्ट्री, नॉन पॉल्युटेबल इंडस्ट्री आहा, त्यो इंडस्ट्री तर हाडून तेच तुका फायनान्स करपी खुबशे करूंक जाता जाय जाल्यार.
मात तुज्या मनान आसूंक जाय करपाक. पूण एक गोश्ट जाता न्हू, समज तूं आतां एक एखादी इंडस्ट्री हाडटलो म्हणून तूं फुडें सरलो, हय सरकार तूं आतां सरकारान गेलो समज फाल्यां इलेक्ट जालो, हय तुका मिनिस्टरशीप मेळ्ळी वा तूं आमदार जालो, MLA जालो, या. जाल्यार तूं म्हणटलो कितें चल आमच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर आमी एक इंडस्ट्री हाडटलो. तेन्ना कोण तरी NGO उठ्ठा आनी म्हणटा ही इंडस्ट्री हांगसर नाका. हें सदांच गोंयांत चलना. हय तेका लागून तुका आत्तां सांगलां नॉन पॉल्युटेबल इंडस्ट्री. कळ्ळें न्हू, खुबशे इंडस्ट्री आहा जे बारीक लोकांक हेल्प करता. तुज्यान केनाची बास्केटी करूंक जाता, तिका पॉल्युशन ना. वेजिटेबल रोय, कळ्ळें न्हू, तसलें कर. मागीर खुबश्यो इंडस्ट्री आहा, हिका शिंवपाच्यो आहा, रोंपाच्यो आहा, व्हडल्यो इंडस्ट्री मडक्यो करपाच्यो आहा पळय, क्ले पॉट्स वा करपाच्यो आहा, जेका मार्केट आहा खंय भायल्या गांवांत मार्केट आहा, तसल्यो इंडस्ट्री हाडीत न्हू खुबशे लोक आमचे कामाक लागतले आनी आमच्या गांवांत अशें पॉल्युशनूय जावपाक त्रास ना. तुजो एक NGO आसा न्हू, हेल्पिंग हँड म्हणून, तो आतां खंयच्या वाठारांत काम करता? आमी न्हू आतां आमी गोवा हेल्पिंग हँड पळय आमी केला, हे लोकांक आमी हेल्प करपाक केला. तुमी जाणा फाटल्या दिसांनी पळय लॉकडावन केले, कितलेच लोक त्रासान पडले, कामाक वचनासले, कोणी जॉबाक वयताले ते बंद पडले. आनी तुमी जाणा ऑलमोस्ट आतां आयज 6 म्हयने जाले तेंकां बेकार आहा. थोडे लोक कोण कामाक वयता ते वयता, थोडे आजून पासून बेकार आहा. तेन्ना तेंकां आमी सगळे एकठांय जावन अशें कंट्रिब्युशन करून आमी तेंकां घरांनी तांदूळ, दाव, तेल, साकर अशें न्हू आमी ऑलमोस्ट मोर दॅन 3500 घरांक आमी पावयलेले आख्या गोंयांत. आमी अशें चिंतूंक ना आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे तुवें तुजे हेल्पिंग हँड NGO तर्फे दिले. आमी केल्ले आहे सगळे. प्लस अशे खुबशे लोक आमचे फुड्यान आमी जाता तशें तेंकां हेल्प करता. आतां आनी एक आहा, सरकारान आतां एक नवो कायदो केला, शेतकामती जे आहा, शेतकार जे आहा त्यांच्या एक कितें तरी एक नवें बील हाडलां, कितें केलां. आनी खुबशे लोक म्हणटा उठून कितें म्हणटा की हो शेतकाराचेर अन्याय, हे शेतकाऱ्यांक फेवरेबल ना म्हणटा. ह्या हेजेर तूं कितें काम करतलो पळय एज अ पॉलिटिशियन? या हे कितें आहा न्हू पळय, हें बील पयलें सद्या तें पास करतना सारकें प्रोसिजर तेणी यूज करूंक ना. तिका एक पाट तिका वोटींग जावंक जाय, कोणे तरी ऑब्जेक्शन हाडीत पार्लमेंटान तुमचें वोटींग जावंक जाय. तिका वोटींग नासतना तेणी तें पास केलेलें आहा. आनी हें कितें जातलें न्हू, हें म्हाका दिसता एकेच कंपनीक मोनोपोली जातली आनी रेटी बा फायनलायज जातली, तेच फिक्स करतले. हें म्हाजे हिसपान न्हू आहा तशेंच तो चलत. सगल्यांक रायट आहा जाय तशें आपणाची वस्तू आपणाक जाय तशी विकपाक. मात हें केलां तें म्हाजे हिसपान हें रॉंग केलां तें. पण तूं आतां हें अशें रॉंग म्हणून तूं रावतलो, तुजो हेजेर कितें फुडें प्रोग्राम आसतलो काय म्हणटा? ऑलरेडी काँग्रेस पार्टीन आतां आमी हें घेतलेलो हा इशू. हो आमचो इशू आतांच चालू जातलो आहा. हें जालां तें इलिगल तें बंद करपाक. बरें आसा. आतां गोंया खातीर जेन्ना तूं वावुरतलो म्हणटा पळय, तें कितें तरी मतीन हाडलां आसतलें तुवें, म्हणजे कितें प्रायोरिटीज आसतल्यो गोंया खातीर वावुरता आसतना? एक तुका हांवें सांगलें पयलें सद्या जाता तितले लोकांनी शेतां आपली रोवंक जाय आपली आपली. हेतून कितें जाता मनशाक एक्सरसायज जाता आनी स्वता शेतांनी काम करता तें चड बरें. अशें चिंतपाचें ना की आमकां लेबरूच जाय. हांव पासून तुका सांगू, हांव पासून शेतान काम करपाक रेडी आहा आनी म्हाकाय उमेद करपाक, कित्याक मातशें एक्सरसायजी जाता बॉडी. तशेंच आमचे जाणटे बाब आतां घरान बसून आसता न्हू, तेय बिजी उरता. भाजी रोयली जाल्यार कितें आहा, एटलिस्ट रातचे ते भाजयेचे चिंतले, झाडाचे चिंतले आनी तेची मायंडूय बिजी उरतली. तें एक जालें. दुसरें न्हू हिंगा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट खूब आहा गोंयान. तेजेर न्हू कितें तरी सगळे कलेक्टीव डिसिजन जावंक जाय, पार्टी डिसिजन. अशें कितें करून न्हू खुबश्यो वस्तू हिंगासर गोंयान न्हू करूंक जाता, ते करूंक जाय गोंया बिल्डअप करपाक. आनी हे जे असले पळय आतां कंपनी येता आनी एकेच कंपनीक लागून आतां गव्हर्मेंट इतले पयशे मोडटा आमचे टॅक्स पेयरांचे. आनी आतां आयकलां ती आतां एअरपोर्टूय दिवपाचें म्हणून एका अडानीक प्रायवेटायज करपाक. फाल्यां मागीर तो आपणाक जाय तशी रेटी घालतलो, थिंगासर कितें चलता तें कंट्रोल लागचो ना. तेंचे रेटी एअरपोर्ट टॅक्स आनी हें तें मागीर विचारतलो कोण आहा? हें न्हू सगळें हाती भायर वयतलें आनी कांयच सजमाना. हें कशें एका मनशाक दिवंक जाता गव्हर्मेंटाच्यान? खंयच्याच गव्हर्मेंटान एका मनशाक कशें दिवंक जाता? तेका फॉर्मेलिटी ना, कांय ना प्रोसिजर. आतां भायल्या गांवान पासून आतां लायटीची बिलां अशें दिता, भायल्या गांवान अशें कंपनीक दिता घेवपाक. मात कितें तिका वोटींग आसता, 2-3 कंपनी आसता आनी सगळे लोक बिलां फारीक करता, ते वोट करता. फाल्यां ही कंपनी तर बरी फेसिलिटी दिना जाल्यार तेंकां भायर उडयता, दुसऱ्या कंपनीक हाडटा. तिका तशें आहा. मात हें कितें कोणाक विचारून नासतना काडले दिले, कोण ना विचारतलो हेंकां? आनी भितरल्यान कसले डील जाल्यार कोणाक खबर आहा? रोड आसूंक जाय लोकांक. आतां रोडाची परिस्थिती वायट जाल्लेली आहा
आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता तुका हांव काबार जाल्ले रोड आजुनूय रोड मामीन बांदलेले आहा प्लस मामीचे रस्ते आजुनूय करूंक ना पास केलेले आमचे 17 आमी व्हडले वाव पास केलेले स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेजी पास केलेली विथ कॉन्क्रीट तेतूंतले 9च जालेले आहा उरलेले पळय आजुनूय करूंक ना बोंडोच्या तळ्याचे पळय आतां ऑलमोस्ट 100 कोटी पास जालेले आहा तिंगासरी कांय करूंक ना आनीक एक व्हडली तळी आमी बांदली सगळी कंप्लीट केली ती पासून आजुनूय चालू करूंक ना ग्रावंड आमचो पयशे न्हू शेत जालोलो आहा आमच्या टायमार कितें जातालें ही कामां जी उरल्या न्हू आतां ती सगळी उरपाक कारण कितें तुमचो MLA आहा तो कांय करना हें कितें जालां न्हू पळय मामी काय पयशे ना न्हू पयशे ना न्हू तेंचें कितें जालां मामीचें काम म्हणजे सोडया तशेंच मामीक आनी कित्याक थिंगा नांव आतां ते ग्रावंडाक कोण पळयना कांय ना शेत कसो केलोलो आहा ग्रावंड कोण केअरूच करिना प्लस एक आनीक टाकी बांदल्या तूं पयशे न्हू तेदी टाकी आख्ख्या गोंयान हांवें पळोवंक ना आनी मामीच्या टायमार न्हू आमी 2 ग्रावंड बांदले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन न्हू 2 ग्रावंड आतां हांव नको बांदले जाल्यार मात त्या टायमार 2 ग्रावंड आख्ख्या गोंयान खंयचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन गव्हर्मेंटान बांदलेले नासले मात आमी दीस रात लोकांक लागून वावरताले आमगेर मामी बेश्टी MLA आसतना 11 स्टाफ दवरलो कामाक आनी हो दवरचोच पडटालो आमकां कित्याक इतले लोक येताले कोण येताले मामलादारान आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान कोणें मागीर रोडा कडेन कामाक रावपाक अशी इतली कामां आमची चलताली न्हू की 11 स्टाफ आमी दवरचो पडटालो आनी आजून पासून तूं पयशे न्हू आमच्या दारान लोक येता न्हू तो म्हाका दिसता आमच्या MLAगेर पासून वयचो ना मात हांव नगो ते आमच्या देहाचे आनी आमच्या बऱ्यापणाक लागून मामीच्या बऱ्यापणाक लागून म्हाका दिसता लोक येता आमगेर आतां अशें म्हणटा न्हू कोणी शिकलेले मनीस तेंच्यांनी एक कोट केला कोटींग अशें आहा कोट की पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम सगळे म्हणटा पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम तूं सोशल वर्कान आसलो तूं कोणाकूय हेल्प करतालो तूं कोणाचें कितें काम करतालो तूं हें करतालो हें करता आसतना इतकें बरें काम करता आसतना तुका कित्याक दिसलें की आपूण ह्या डर्टी गेमीन भितर कितें जाणा तूं मामी की तशेंच म्हणटाले सगळे मामी इज अ सोशल वर्कर नॉट अ पॉलिटिशियन तूं सारकें तूं सांगता तें पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम तें सारकें मात कितें आहा न्हू थोड्या मनशां कडेन ते हांव सिन्सियर मनीस हांव तुका स्ट्रेट वचपी म्हाका कडेन तशें जायना कोणाक नाड जावं लोकांक तूं त्रासान घाल म्हणून कोण सांगत न्हू हांव घरा बसपी हांव ते म्हाका पॉलिटिक्स बंद सोडून हांव घरा बसपी म्हाका तशें येना मात कोणाक त्रासान घाल गांवच्या लोकांक विचार नासतना कसलो प्रोजेक्ट हाड अशें व्हडलें म्हाका कडेन केन्ना जावपाचें ना तुवें आयकलां आसतलें की एक गोंयान एक डबल ट्रॅक ट्रेन जाता आतां आनी ही डबल ट्रॅक ट्रेन जातली ती वास्को सावन सारकी दूधसागरा वयल्यान अशी वयतली लोक म्हणटा कितें की डबल ट्रॅक करता पळय ते आमकां कांय तो फायद्याचें ना आमचे सरकाराचे आमच्या लोकांचे टॅक्साचे पयशे वयतले आनी डबल ट्रॅक जातलो ताचो फायदो आनी कोणाकूय मेळटलो पूण जेन्ना होच डबल ट्रॅक दूधसागरा वयल्यान वयता कित्याक आतां दूधसागराचेर आतां एकूच सिंगल ट्रॅक आसा हो डबल ट्रॅक जर जालो दूधसागर सारकें जें आमचें ठिकाण आसा ट्युरिजम स्पॉट आहा तो थंय वाट नासतना रस्तो नासतना सुद्दां हजारांनी लोक पावसाच्या दिसांनी आनी ताच्या पयलीं मातशें आनी पावसा उपरांतूय ते पळोवंक वयता जाल्यार हो डबल ट्रॅक नाका अशें कित्याक म्हणटा तुका कितें दिसता डबल ट्रॅक जाय काय नाका डबल ट्रॅक न्हू सद्याक कोणाच्या फायद्याक कोता हो एक कंपनी अडानीक फायदो करपाक कोता हेतून कोणाच्या बोल्सांनी कितें वयतलें तेंकांच खबर आहा हे लोकांच्या फायद्याक न्हू पयले सद्या आमच्या पयशांनी तुमी एका प्रायवेट कंपनी हे आतां कंपनीक आतां पळय आतां हे बांदता हे ब्रीज आनी हे पळय डबल ट्रॅक बांदता हे आमच्या लोकांच्या फायद्याक बांदिना हे फकत पर्सनल एके कंपनीक फायदो करपाक इतल्या लोकांचे गोमटे हे काबार करूंक सोदता पयले आतां तिका पॉल्युशन येतलें तूं म्हणटा तिंगा काय बरें दूधसागर आमचें पळय वॉटरफॉल आहा थिंगासर तुका दिसता पॉल्युशन जावचें ना तिंगा झाडांक बा सगलें तिंगा आतांच सगल्याक धूल जालोलो आहा आनी तुका पळय हिंगासर तुका लंग्स प्रॉब्लम जातले लोकांक हे गव्हर्मेंट कांय चिंतिना हे फकत आपल्याचें चिंता आनी तेणी दाखोवचें ते की खूय फायदो जातलो पळय तो आनी आमी दाखयता तिंगा लुकसाणूय जातलें तें हे आमच्या गोंयच्या फायद्याक न्हू आनी आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे आमी आमच्या बोल्सांतले पयशे मोडून हे ब्रीज बांदता आनी कोणाच्या फायद्याक आमच्या फायद्याक न्हू आमच्या लुकसाणांक आमचें लुकसाण जातालें कित्याक लोकांनी बी रावपाचें हें टोटली रॉंग म्हाका दिसना हें सारकें म्हणून कोणाक विचारला लोकांक विचारला पंचायतीन रेजोल्युशनां घेतलेलीं आहा लोकांक विचारना तुमकां जाय तें कोता हें रॉंग करप फाटलें इलेक्शन जालें आनी ताच्या पयलीं गोंयान राज्य आसलें काँग्रेसचें काँग्रेस आसलें ऑपोजिशनान BJP हे बसताले MGP बसताले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी जो पक्षाचो केन्नाच कोणें चिंतूंक सुद्दां ना
हो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पक्ष म्हणटा पळय तो गोंयांत येयलो आनी ताका ट्रेमेंडस मेजॉरिटी मेळ्ळी. आनी लोक म्हणटा कितें जाता की लोक काँग्रेसीक विटल्या म्हणून तेंच्यांनी BJP काडली अशें म्हणटा. आनी परत तुका म्हटलें आतां पडट्या काळान तूं पॉलिटिक्सान जर भितर गेलो जाल्यार तूं BJPन कित्याक गेलो ना, तूं काँग्रेसीनूच कित्याक गेलो? कितें आहा न्हू पळय पयले न्हू तुका थोडे मनीस गमना. थोड्यांक दिसता कितें हो मनीस बाबा बरें करतलो मागीर दिसता लोकांक गमलें न्हू की हो मनीस फुडें बरें करतलो काय म्हणून. मागीर जेन्ना दीस वयता न्हू तेन्ना तेंचे कलर गमन येता. हेंचें इंटेन्शन कितें, हे कशें पळय लोकां कडेन चलता तेन्ना लोकांक गमन येता बाबा. आतां पळय फाटल्या दिसांनी सेशनां पयशी तेंची दादागिरी पळय. आतां कोण आतां उलोवंक गेलो पयशीं ताका भोव मारप, ताका उलोवंकूच दिवप ना. ही आमी डेमोक्रेसीन आहा. डेमोक्रेसीन तुका सगळ्यांक रायट आहा पयशीं आमकां भोव मारपाक उलोवपाक. आतां आमकां पासून आमी रस्त्यार येता कित्याक आमचो रायट तो. आमकां महात्मा गांधीन ते शिकयलेले आहा. ते आमी रायट्स आमचे फॉलो करतलेच. न्हू तशें लोकांक गमना की फाल्यां हो मनीस बरें करतलो वो कितें करतलो. मागीर लोकांक फुडें पळयतत तेन्ना पळय वाजपेयी आहलो बरें करतालो काम कमेन. मागीर लोकांक कितें दिसता बाबा होय करतलो काय तेन्ना मागीर फुडें फुडें तेजे कलर गमता मनशाचे कितें करतले ते इंडियेची वाट कशी लायतले पळय ते. पण आतां एक गोंयांक आनी एक समस्या आसा गोंयांत, खूब तेजेर उलोवप जालां. आनी ती ही जी डिफिकल्टी जी आसा ती पयस करपा खातीर म्हणून खुबशे लोक फुडें सरले. आनी ओल्ड गोंय सारक्या जाग्यार पयलीं कदंबा रोड आसा पळय त्या कदंबा रोडाचेर पयलीं थंय लोक गार्बेज उडयताले, थंय नुस्तें सुकयताले, थंय आनी कितें आहा तें कचरो व्हरून थंय उडयताले सगळो. आनी तो एक गार्बेज स्पॉट जाल्लो कदंबा रोड. आतां परत कितें जालें की ही गार्बेज डिस्पोज जावंक जाय, काबार करूंक जाय गार्बेज गोंयांतल्यान आनी ती ट्रीट करपाक म्हणून ओल्ड गोंया ट्रिटमेंट प्लांट जाता म्हणून जालें. आनी थंय कोणी तरी ओपोज केलो. हो प्लांट कित्याक जावंक जायना ओल्ड गोवा? हय हो ओपोज न्हू स्टार्टींग एक तेन्ना आमीनूच तो बंद केल्लो. तुमी सोंसड्यार पयलो आसतलें आतां राय वयता त्या रोडार जो कदंबा रोडार पळय गार्बेज उडयताले तो तेज्याकीन डबल व्हडलो आसलो. हय. आनी त्या टायमार कितें जातालें, त्या टायमार न्हू म्युन्सिपालिटीचे बाबा ती गार्बेज थिंगा उडयताली, घाण उडयताले. आनी थिंगा ट्रिटमेंट करप ना कांय ना. प्लस थिंगासर ही जानवरां मेलिल्लीं हाडप थिंगा उडोवप पुरोवप ना. आनी कितें जातालें न्हू तेंची मागीर वतान आनी पावसान कितें जातालें तेंची वोस देंवताली त्या जानवरांची. आनी ती वोस देंवन कितें जाताली ती चिंबला म्हणून आमचो गांव आहा सकला ते चिंबल्या गांवांत न्हू थिंगा आमचे बांयेनी वयतालें तें उदीक आनी पॉल्युशन जातालें. आनी तशेंच मोठे ग्रीन कलर मूस येताले थिंगासान आनी ते मूस येताले आनी जेवणाचेर बसताले लोकांच्या घरांनी. इतले सारके जालेले की लोक बेजार जाल्लो. हय आमी तेन्ना आयकल्लें कितें की मीस जेन्ना चलता न्हू ओल्ड गोवा तेन्ना मिसाक सुद्दां थंय ते मूस येताले. ते ट्रॅव्हल जाता 4-5 किलोमिटर्स पण ट्रॅव्हल जाता ते कळ्ळें न्हू. आनी तेन्ना जे लोक आमगेर येयले मामीक सांगपाक तेन्ना मामीन आमी डिसायड केलें तें बंद करपाक. तेन्ना गव्हर्मेंट वा अशें आयकना म्हणून आमी थिंगासर बसले वचून आनी मामी सांगता तशें आमी करताले. आमी थिंगा बसले आनी ते ट्राक आमी येवपाक दिनासले. मागीर ते ट्राक दिसाचे बंद जाले आनी दरम्यान रातचे स्टार्ट केले. मागीर आमी रातची रावपाक कमीज केले. आमी थिंगासर ऑलमोस्ट 40 days आमी थिंगासर राबोन ते ट्राक बंद करून आमी ती गार्बेज बंद केली. ती बंद जातकूच मागीर खूब तेंपानी तेणी कुरका स्टार्ट केली. कुरका गार्बेज उडोवन दोंगर केलो व्हडलो. थिंगासरी सेम प्रॉब्लम जावंक लागले. थिंगासरी आमी तशेंच बंद केले. आनी आतां पळय हिंगासर आतां पळय तेणी प्लांट हाडला हो तुमकां पयलोच सांगलेलो. तेन्ना मामी पासून आसतना मामीन एक एक्सपर्टाची टीम घेवन तेन्ना एक प्रपोजल दिलोलो की एक 50-60 किलोमिटर्स एवी प्रपोजल आसतलो तेंचे कडेन कळ्ळें न्हू. तो पासून तेणी केअर करूंक ना. तेंची हांव नकळो म्हणल्यार ह्या वाठारान गोल्ड गोवा वाठारान प्लांट येवचो म्हणून 60 किलोमिटर एवे फ्रॉम पेन्जीम फुडें म्हणजे कोणाक गांवांक त्रास ना. आनी ते एक्सपर्ट आसले एनवायरमेंटलिस्ट आसले कळ्ळें न्हू. सगळे ते लोक एकठांय जावन ते केल्लो आनी गांवचे बाबा कांय प्रॉब्लम नासले ते तेन्ना मामी भोंवलेली. ते थिंगा सोडून तेणी आतां इंगासोर करपाक केलो. आनी इंगासोर कितें आहा न्हू बांयगणी करपाक बांयगणी. आतां हिंगा कितें आहा हिंगा आमचे पयलीं आतां एक सान झेवियराची चर्च आहा. थिंगा तुमी जाणा लोक कितलो येता तो हे चर्च पळोवपाक सगळे ट्युरिस्ट येता.
आनी त्या जाग्यार आमचे मठाचें देवूळ आहा, हिंदूचे मठ आहा, हय ब्रह्मकरमळी. हय तें आहा. प्लस थिंगा एक इस्कॉल आहा धाकट्या भुरग्यांचें. प्लस आतां तुमी जाणा की आतां हॉस्पिटल येयलेलें आहा, आमची हेल्थ वे येयलेली आहा. हेल्थ वेज. इतले थिंगा वस्तू आसतना हिंगासर आतां मोदेंच ते आतां हो प्लांट घालूंक सोदता. आनी तुमी पळयला सालिगांव प्लांट तेंकाडे आतां सारको चलोवंक जायना. ते पळय स्ट्रगल जाता थिंगासर प्लांट चलोवपाक. गार्बेज थिंगा पडलेली आहा. थिंगासर पावसान ते उदीक वयता आनी तिंचे गांवचे पासून लोक बोब मारता. तेंचे बांये पासून पिडे जाल्ल्या. तेणी म्हाका सांगलां लोकांनी आमचे बांये पासून हिंगा पिडे जाल्या म्हणून. आनी ते मूस बा येता न्हू आनी ते तेंकां गमना तें तुका गमलें न्हू. तेका लागून न्हू आमचे थिंगासर त्या जाग्यार आमचें ऑब्जेक्शन आहा. त्या जाग्यार तेणी असलें चिंतूंक उपकारना. कित्याक आमची ती हिस्टॉरीक प्लेस. आनी तुका खबर आसतली खूब वर्सां आदीं थिंगासर एक प्लेग येयलोलो आनी त्याच जाग्याचेर आतां असलें करता. अशें बरें न्हू. मनशाचें चिंतूंक जाय, लोकांचें चिंतूंक जाय. गमलें न्हू. अशें लोकांक त्रासान पण एक घालूंक जर समज एक फूल प्रूफ असो जर प्रोजेक्ट येता जंय लोकांक त्रास जावचो ना असो येता जाल्यार हो गार्बेजाचो इश्यू आहा तो व्हडलो इश्यू आहा. पुराय गोंयान आसा तो. आतां सोनसड्याचो इश्यू पळय सॉल्व जायना, अजुनूय सॉल्व जायना. हय ते कितें जाणा तूं पळय गोवमेंटान न्हू जो रेवेन्यू येता तेतून प्रायोरिटी दिवंक जाय गार्बेजीक. आतां सद्याक जालां कितें गार्बेज म्हणल्यार कांयच न्हू गार्बेज म्हणटात काडया थिंगा लागींच उडोवया. अशें जावं उपकारना. तुमी गार्बेजीक प्रायोरिटी दिया. पयशे दवरा तेका अमको बजेट दवरा तेका पळोवंक उपकारना फाटीं फुडें. कित्याक तो आमचो हेल्थ जावन आहा. गार्बेज प्रॉब्लम सॉल्व जालो सगळें सॉल्व जातलें. क्लिनलीनेस उरतली. आतां पळय ट्युरिस्ट येता आनी फोटो बा काडटा आनी धाडटा पळय आमची गोंयची नांव पिड्याता. तेन्ना कितें आहा खूंय पयस कोणाक त्रास जायना तसो एक प्रोजेक्ट हाडीत कितलेय पयस आसूं तो ट्राक दवर एका आमच्या पंचायतीक एक ट्राक दी, मुन्सिपालिटीक ट्राक दी आनी वचोंक पडो 100 किलोमिटर वचोंक पडो. थोड्या गांवांनी तुका 200 किलोमिटर पान वयता ट्राक गार्बेज घेवन. कितें जालां वचोंक दी. एटलिस्ट प्रॉब्लम तरी सॉल्व जालो. लागच्या लागीं गांवांत घरां आहा थिंगासर तुमी कोता हें रॉंग. अशें करूंक हें दिवपाचें ना. आनी थिंगासर चड ऑब्जेक्शन आहा लोकांचें. आतां आनी एक प्रोजेक्टाक तुवें तुज्या ग्रुपान अपोज केल्लो तो म्हणल्यार व्हडल्यांतलो व्हडलो एक प्रोजेक्ट तो IT पार्क येतालो पळय सांताक्रूज एरियेन ते एरियेन तेका तुवें अपोज केल्लो. हय ते कितें आहा न्हू पळय आमी IT पार्काचेर अपोज नासले. बरें म्हणल्यार IT पार्क भाट्टा तेन्ना न्हू तेणी कितें करूंक जाय आमच्या लोकल्सांक पयलें आतां ट्रेनींग बा दिवंक जाय. कित्याक एक पाट स्टार्ट केलो न्हू मागीर म्हणटले कितें तुमचें क्वॉलिफिकेशन ना म्हणटलें आनी मागीर ते सगळे हाडटले आनी कोण भायले लोक येतले आनी तेच घेवन बसतले. आमच्या गांवच्या लोकांक फायदो आसचो ना. एक आसून एक तुका 1-2% आसत गमलें न्हू. मात तेजेर आमी कोंत्र नासले IT पार्काचेर. आमीचे प्रॉब्लम आहलो कितें थिंगा एक तोयी आहा. ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान न्हू थिंगासर एक तोयी आहा आनी ती तोयी न्हू तें उदीक सप्लाय जातालें सगळे आमचे गांव पणजेय सप्लाय जातालें सांताक्रूज जातालें मेर्शी जातालें आदीं पुर्तुगेज टायमार आनी बरें उदीक सारकें क्लीन सारकें उदीक. थिंगा कितें केलें तेरेपेन तेणी झाडां बा कातरलीं आनी रस्तो केलो दुसऱ्या दोंगराक. थिंगासर एक 2 दोंगर आहा. हिंगा एक 4.5 लॅक्स आनीक एक कडेन 4.5 तेका. आतां कितें जालें त्या टायमार त्या मिनिस्टराक इंट्रस्ट जालो दुसऱ्या दोंगराचो. थिंगा तेणी रस्तो व्हरपाक केलो ते म्हणलें लोक पिशे म्हणून. मागीर सगळे लोकांनी आमी वचोन थिंगासर झाडां लायली आनी तो रस्तो बंद केलो. आनी दुसरें कितें केलें तेणी थिंगासर तो प्रोजेक्ट तेणी तो पास जावंक जावं म्हणून म्हणजे तें फॉरेस्ट आहा न्हू तें डिस्ट्रॉय करपाक दाखोवपाक प्लॅनाचेर म्हणजे झाडां ना म्हणून दाखोवपाक तेणी उजो घातलो. ऑलमोस्ट 1 लाख जमीन वयर उजो घालून काबार केली. हे पळोवन न्हू आमकां सारकी दूख जाली. कित्याक ही झाडांक केन्नाच कोणें 1000 वर्सां ह्या झाडांक कोणें हात लावंक ना. तेका लागून आमचे लोक मातशे बेजार जाले त्या टायमार. ते मागीर त्या टायमार आमी तें बंद केलें. तेका लागून दॅट वाज द रिजन म्हणजे या झाडांक उजो घातलो आनी तो एक सांबाळपाक मेन ते उदकाक आमकां प्रॉब्लम जाले नाकारले. आतां ही तळी आसा म्हणटा पळय जिचें उदक पणजेक बा येतालें म्हणटा पळय तूं WRD ते तळये कडेन लक्ष दिना. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट म्हणल्यार न्हू थिंगा लक्ष घेवन फरें म्हणल्यार हें तर करीत वयल्यान हेल्थी उदीक जातलें आनी वयल्यान लोकांक पिवपाक पासून बरें हें करीत जाल्यार चड फायद्याचें. एटलिस्ट ती एक रिजर्व कशें न्हू ती तोय धरूंक जाय. कितें जाणा तूं केन्नाय आमकां शॉर्टेज जाली गोंयान उदीक तुमी जाणा आतां वॉटर लेवल देंवता एवरी इयर तूं पयशे न्हू वॉटर लेवल देंवता आमचो गोंयचो.
आनी केन्ना कितें गरज पडत सांगूंक जायना. ताका लागून असले जागे न्हू असले तोयो बा आख्ख्या गोंयांत सांबाळूंक जाय. आनी हे जाणट्यांनी करून दवरल्या ते बेश्टे न्हू, तेणी फुडें चिंतूनच हें केलेलें आहा. कळ्ळें न्हू. आनी त्याच तयाचेर तुज्यान शेतां रोवंक जाता, भाजयो रोवंक जाता. आनी आतां म्हाका दिसता चडशे लोक हितून कॉन्सन्ट्रेट करतले. कित्याक आतां फाटल्या दिसांनी पॅन्डेमिका टायमार सगल्यांक गमलेलें आहा हे शेतांचो वॅल्यू. कळ्ळें न्हू. आनी हे कशे भाशेन शेतां चालू जावंक जाय. आमी पळयलां मामींक पळयलें तेन्ना मामी साडी न्हेसताली, मागीर ती माथ्यार असो पदर घेताली आनी तेन्ना इंदिरा गांधीची स्टायल मारताली. कित्याक इंदिरा गांधी तेन्ना साडी न्हेसताली आनी ती माथ्यासून पदर घेताली. तिचो बॉब कट हाडलो, फक्त मामीन बॉब कट करूंक नासलो. मामीचे केंस लांब आसले. आतां तूं पॉलिटिक्सा भितर सरलो म्हणटकीच तूं खंयच्या लिडराची कॉपी करतलो? पळय, हांव तुका खंयच्याच लिडराची कॉपी करपाचो ना. म्हाका पळय दिसता न्हू, आनी लोकांक पळय जाय न्हू, हांव तसोच आसतलो सिंपल. म्हाका तशें व्हडल्यापण ना. हांव हंबल मनीस. म्हाज्या फुड्यान कोणीय येता, कोणीय म्हाका हात दिता, कोणीय म्हाका कडेन उलयता, कोणीय आमच्या दारान भितर सत्ता. आमगे तुका लोक दारार पासून मारिना केन्नाच कोण येतलो जाल्यार. आनी म्हाका तशें व्हडल्यापण ना. एक लास्ट प्रश्न विचारता तुका, परत एकदां फावट ती याद करता तुका की काँग्रेस लागीं आसा म्हणटा गोंयांत आमी, ना न्हू. आनी काँग्रेसचे जे लिडर आहा, लिडरशीप जी आहा, ती लिडरशीप पळयशाल तूं कोण? लुईझीन फालेर, दिगंबर कामत, रवी नायक, हे जे आहा ते सगळे जाणटे लिडर जाले. तरी आसतना ते एक्टीव आसा, नो डावट ते एक्टीव आसा. आनी कितें आसा, आतां जर गोंय चलयतलो जाल्यार लिडरशीप जाय पळय ती तरणाटी येता. तूं ईदाक तुजी व्हडली जांग ना अजून, तूं एक्टीव आसा, तरणाटो म्हणून येता तुका. पण हे जे आसा, लुईझीन फालेरो सारको लिडर, दिगंबर कामता सारको लिडर, मागीर रवी नायका सारको लिडर, आमचो राणो आहा न्हू, हां प्रताप सिंग राणे आसा, हे सगळे आतां ओल्ड. ह्या लोकांनी खरें म्हणल्यार बसोंक जाय, गायड करपाक. नवे जे तरणाटे येता, नवी पिळगी येता पळय, तांकां गायड करपाक बसोंक जाय. आनी काँग्रेसीक खऱ्यांनीच गोंयांत बरे दीस येवचे म्हणून वावरूंक जाय. आतां तूं म्हाका सांग, तुज्या वतीन तूं काँग्रेस वयर हाडपा खातीर कितें म्हणून करतलो? कशें कितें तुज्या तकलेन चलता? तूं आतां काँग्रेसीन सरला भितर म्हणून तुका विचारता. हय. पॉलिटिक्सान तूं भितर सरलो, आतां काँग्रेस येवंक जाय परती जाल्यार तुज्या मनान कितें प्रोग्राम आसा? पळय, पयलें कितें आसा न्हू, आतां पयलो स्टेप आमी कितें चिंताले, जेन्ना मामी आहली न्हू काँग्रेसीन, तेन्ना मामी काँग्रेस सदांच तुका पळय 21 सीट अशें आसताले. जेन्ना मामीन पळय मागीर काँग्रेस पळय सीट दिवंक ना आनी मामीन बसोंक ना पळय, मागीर त्या वर्सा कितें जालें पळय, त्या वर्सा 9 सीट येयले. कळ्ळें न्हू. आनी हें कित्याक घडलें, तेन्ना मामीचे न्हू फॉलोवर आहा आख्ख्या गोंयांत. अशें सगळ्या मनशाचे फॉलोवर आसता. तेन्ना तूं बरें करता आनी तुका गमना. आमी डेली दिसाक एक 10 लोकांक हेल्प करताली आख्ख्या गोंयच्या. डेली करप म्हणजे हे लोक न्हू तुका इसोना. आनी तेन्ना न्हू ते लोक बेजार जावन न्हू ते पयस गेल्ले. थोडे हे पार्टीन गेले, थोडे ते पार्टीन गेले, अशें जालें. आतां कितें जालां, आतां खुबशे लोक आतां हांव जॉयन जाला बरो, खुबशे तेय म्हाका कॉन्टेक्ट करता. प्लस हांवूय तांकां पत्ते हाडूंक सोदता. कित्याक आमकांय जाय काँग्रेस बरी स्ट्रॉंग जाल्ली. कळ्ळें न्हू. ताका लागून आमी जाता ते भाशेन ट्राय करपाची, बरे बरे इश्यू तर हाडीत लोकां मदीं. आनी तांकां तर लोकांक कॉन्फिडन्स दिवंक जाय की बाबा आमी फुडें बरें करतले. हें तेंच्या लोकांक एक तांकां एक तुजी एक मेसेज लोकांक कितें आहा ती सांग मातशी. मेसेज तुजी कितें आहा ती? सगळे लोक अशे एकठांय जावन अशे काँग्रेसीक आमी जाता तितले घट करया. आनी आमचे सपोर्टर मामचे सपोर्टर तशेंच सगळे आमचे गोंयचे मोगाल भाव भयणां कितें एकठांय जावन कितें बरें करया. कित्याक आतां सद्याक हे पळय आतां गव्हर्मेंटाचें चल्लां, BJP गव्हर्मेंटाचें, हे फ्युचराक म्हाका दिसना कितें बरें जातलें म्हणून. आनी वयता थिंगासर पळय तेणी वाट लागलेली आहा. वयता थिंगासर हिंगा मिलिटरी गेर्रां आनी मागीर हिंगासर आतां पळय ने आतां ब्रीज हाडटा कोणाच्या फायद्याक? एका मनशाच्या फायद्याक लागून आमकां सगळ्या लोकांक विकलेले आहा. आनी हे पळय आतां आमचे टॅक्स पेयरांचे पयशे आमी कित्याक भरपाचे? तुमी आतां डबल ट्रॅक हाडटा, मागीर हे व्हडले ब्रीज बांदता, आमच्या फायद्याचें न्हू हीं कामां. हीं कामां सगळीं पर्सनल मनशाक आपल्या आपल्या फायद्याची कामां. हे लोकांच्या फायद्याचे हितून कितेंच ना. ताका लोकांनी आतां चिंतूंक जाय. कित्याक आतां परिस्थिती अशी येतली, आमी आतां पळय इंडिया आतां फुडें वयताली आतां ऑलमोस्ट आतां म्हाज्या हिसपान एक 10 वर्सां फाटीं गेलेली आहा. आमचो तुका हे पासून आतां पळय कितें बरें पळय जातलें तें फुडें दिसती पडना कितें बरें जातलें म्हणून. ताका लागून हांव चिंता एक पाट काँग्रेस घोट करया आनी काँग्रेस पार्टयेक एक पाट तुमी चान्स दिवन पळया. कितें तरी म्हाज्या हिसपान तुमकां जाय तशेंच जातलें. आनी खुबशे बरे लोक आतां सद्याक आहा काँग्रेसीन. आनी
काँग्रेसीक एकामेकाक सांगून एका दुसऱ्या तुमच्या फ्रेंडांक सांगून अशें एकलो एकामेकाक तर अशें सांगत जाल्यार काँग्रेस म्हाका दिसता ह्या फुडें घोड जातली. तर हे असले आयज आमच्या बरोबर भुवनेस्त रुदॉल्फ फेर्नांडीस सांताक्रुजान ते रावता आनी सोशल वर्कांसून ते आतां पॉलिटिक्सान भितर सरल्या. सो रुदॉल्फ बाब, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन युअर पॉलिटिकल करियर. ओके, थँक्यू, थँक्स.